जीपीसीचे सुनील खवटणकर हांणी भाजपान देशभक्तीचे प्रमाणपत्र दिवपाची गरज ना अशें सांगलां। 2013 वर्सा पक्षान आपल्या मुखेल कार्यालयांत भारतीय तिरंगो लावंक नाशिल्लो असो आरोप तांणी केला आनी अशें केल्ल्या मनशाचेर केस दाखल केल्ल्याचो दावो केला। खवटणकरान फुडें आरएसएस आनी भाजपा राष्ट्रविरोधी आसात असो आरोप करून भाजपाचो राष्ट्रवाद हो बनावट मास्क अशें म्हळां। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। देश प्रेमाची सर्टिफिकेट म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीक आनी काँग्रेस पार्टीच्या खंयच्या कार्यकर्त्याकूच सोड, पण हे देशाच्या नागरिकांक, युथांक आनी स्टुडंट्सांक दिवपाची गरज बीजेपी कडल्यान सर्टिफिकेट घेवपाची गरज ना। बीजेपीन खरी म्हणटा जाल्यार आज देशाच्या जनतेक सर्टिफिकेट दिवपाक जाय स्वताच्या देश प्रेमा बद्दल, कित्याक 2015 पर्यंत हे बीजेपी जांचो आयडियोलॉजिकल बॅकबोन इज आरएसएस हांच्यांनी देशाचो तिरंगो म्हणटा तो आपल्या हेडक्वॉर्टर्साचेर केन्ना फैलोवंक नासलो। वचा आनी हिस्ट्री चॅक करा। आय अपील टू एवरी यूथ एंड एवरी स्टुडंट टू गो एंड चेक एंड गूगल एंड यूज द सर्च इंजिन्स, यूज द टेक्नॉलॉजी एंड चेक द हिस्ट्री। बीजेपीज आयडियोलॉग आरएसएस failed to hoist national tricolor on their headquarters till 2013, 14 or 15. On the contrary, they went ahead and filed charges and police complaint against a person who hoisted a national tricolor on their headquarters. आता जेन्ना देशाच्या तिरंग्या खातीर कितलेशेच फ्रीडम फायटर मेले जाल्यार देशाचो तिरंगो जर तो आरएसएस आपल्या हेडक्वॉर्टर्साचेर फैलयना आनी अपोज करताले इतले वर्सां, जाल्यार एंटी नॅशनल कोण जाले? हेच आरएसएसचेच लोक एंटी नॅशनल मरे। दुसरे ते आमी आज देश चलता कित्याचेर? देश चलता लोकशाहीचेर। लोकशाहीचो बॅकबोन कितें? लोकशाहीचो बॅकबोन संविधान। हे संविधान मानता बीजेपीचे लोक, आरएसएसचे लोक। संविधान चेंज करचें म्हणून सदांच मागणी आहा तांची। सेक्युलरिझम हो वड काडचो म्हणून तांची मागणी आसा। चेक करा, गो एंड चेक दिस हिस्ट्री। बीजेपी पीपल हॅव कम विथ अ मास्क ऑफ नेशनलिझम दॅट इज अ फेक मास्क। द एंटायर हिस्ट्री इज बिफोर द पीपल। आम्ही सदांच बीजेपीच्या लोकांच्या तोंडांच्यान आयकला 70 साल में काँग्रेस ने क्या किया काय म्हणून। आयचे यंग जनरेशनाक कदाचित खबर आसचें ना 70 साल में काँग्रेसीन क्या किया ते, पण तांकां थोडेच दिसांनी कळ्ळें की 70 वर्सां आपल्या आवय बापाय आजे पणज्यांनी बीजेपीच्या लोकांक आनी आरएसएसच्या लोकांक सत्तेर येवपाक कित्याक दिवंक ना पळय ते।